फोंडे पोटवेंचणुकेंत मोगोवपाक भाजपाकूच दितलो तेंको. भाजपान तिकेट आदले सर्गेस्त मंत्री रवी नायकाच्या पुताक दिवची. मंत्री ढवळीकारान आपल्या मताचेर ठाम. चांद्रा इगर्जेत मनयले थ्री किंग्साचे फेस्त. भाविकांनी फेस्ताच्या मिसाक केल्ली गर्दी. नाताळा उपरांत 12 दिसांनी जाता हें फेस्त. आता पळयात खबरो विस्तारान. बर्ज दुर्घटना, इबाडिल्ली कायदो आनी सुवेवस्था, युनिटी मॉल मेगा प्रकल्पांक दिल्ले परवाने ह्या विशया वयल्यान शियाळे अधिवेशन गाजतलें. बर्ज दुर्घटनेचेर चर्चेची मागणी विरोधक करतले. सरकारा वतीन वंदे मातरम ह्या गिताचेर 13 जानेवारीक चर्चा जातली. विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाक 12 तारखेच्यान सुरवात जातली. 5 दीस हे अधिवेशन चलतले. ह्या अधिवेशनाचे कामकाज थारोवपा खातीर मंगळारा सल्लागार समितीची बसका जाली. विरोधकांच्या कोतान येवपी शियाळी अधिवेशनात तांकां फावोसो वेळ दिवचो. आतां सद्याक गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. हाचेर प्रश्नोत्तरांचो वेळ तशेंच डिमांडाच्या वेळार तांकां चड वेळ दिवचो म्हूण विरोधकांनी मागला. तशेंच बर्ज बाय रोमियो लेन दुर्घटनेचो विशय विधानसभा अधिवेशनात मांडून न्यायालयीन चौकशीची मागणी करतलो अशें आमदार विजय सरदेसायान सांगलें. करप्शन हे गव्हर्मेंटाचे जे अनएम्प्लॉयमेंट क्रायसीस इन द हेल्थ डिपार्टमेंट वयता थिंगा लोकांक मान घालपाचे प्रयत्न, मर्डर्स, क्रायम्स, रेप्स हे सगळे जोरी तर चयल्यार फ्रॉम द लास्ट असेंब्ली टील नाव सेवरल इश्यूज नीड टू बी डिस्कस्ड बिकॉज गोवा टुडे इज इन अ क्रायसिस and this we explained to the honorable speaker that extra time should be given to the members of the opposition. We saw that several private members resolution have been put by people in the ruling. This shows that the government itself is not functioning and they purposely abstain when their chance comes for private members resolution. It is basically, this is also what we highlighted. We have told the honorable speaker answer je amka dita, they do not give them within 48 hours. So these questions should be uploaded on the portal in advance. After that, je calling attention, amka extra chance diवपाक जाय. Issue, pressing issues that are basically today has put us into an economic crisis. हेही आम्ही त्या वेळार स्पीकरा लागीं मागला. I find one thing very strange, that everything is being sought to be put on the sarpanch. When the government was sleeping, what are the powers of a panchayat? What is a panchayat? Panchayat is a body which is made lame by the government because the 73rd constitutional amendment has actually been murdered in Goa. How can you put the entire blame on them? What was the police doing? रात के सदांच ते पार्टी चलताल्यो. पुलीस कितें करताले? पुलीस हफ्तो खाताले. तेच पुलीस डिपार्टमेंटाचो मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करपाक मनीस आहा. So how can the magistrate inquiry be considered fair? It will never be fair. I don't know that Sarpanch, neither have I discussed with him any of these issues. But I can tell you one thing for sure, that एक सरपंचाक बोट दाखोवप आनी उरिल्ली पॉलिटिकल क्लास आनी गव्हर्मेंट आपूण तातूंतल्यान भायर सरप हें जावंकूच शकना. सरकारान ह्या अधिवेशनात वंदे मातरम ह्या गिताचेर चर्चा करपाचो निर्णय घेतला. 13 तारखेक वंदे मातरम गिताचेर चर्चा जावची म्हूण सभापती कडेन मागला आनी तांच्यांनी ते मान्य केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले. BSc मिटिंगेची डिटेल सगळी ऑनरेबल स्पिकरान दिवपाची, बिकॉज BSc मिटिंग चेअर ऑनरेबल स्पीकर करता. इट इज एन बिजनेस एडवायझरी मिटींग. बिजनेस कसो 3-4 दीस चलतलो. 12 तारखेच्यान जे हाऊस सुरू जाता ते 16 तारखेच्यान स्पीकर बील वंदे भारताचे डिस्कशन. वंदे भारत गव्हर्मेंटाचो हे आसा की वंदे मातरमाचेर डिस्कशन जावचें. आमी स्पीकराक रिक्वेस्ट केलें. स्पीकरान 13 तारखेची एक्सेप्ट केलें की वंदे मातरमाचेर डिस्कशन जातलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्यात आशिल्ल्या सोनावली देवळा लागसार एका ब्लॅक पॅन्थराक मरण आयिल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या. ह्या मरण आयिल्ल्या ब्लॅक पॅन्थराक दुबावितपणान शॉक लागून मरण आयला असो दुबाव आसा. पळयात. मोले भगवान महावीर अभयारण्य जे आसा, ज्या गांवांत सोनावळे येता आनी थंय दुधसागर देवूळ आसा, ते दुधसागर देवळा कडेन काल जो ट्रान्सफॉर्मर आसा लागीं सरात जो ट्रान्सफॉर्मर आसा, त्या ट्रान्सफॉर्मराक काल ब्लॅक पॅन्थर लागून ताका विजेचो शॉक लागून तो मरण आयिल्लें आसा. आनी ही एक वायट घटना, एक दुखद घटना अशी अभयारण्य घडलेली आसा.
ताका लागून काल जेन्ना ही घटना घडलेली ती जेन्ना RFO सिद्धेश नायक हाका कळ्ळी तेन्ना त्यांनी घटनास्थळी धांव घेतली आनी त्यांनी थंय रितसर जे कितें करपाचें आहा तें सगळें केलें आनी रातभर ताका पाळत दवरिल्ली तेजेर आनी सकाळीं जेन्ना हेची म्हायती वरिश्ठ अधिकारी जिसवर्की हाका दिली आनी तेणी आयज सकाळीं तेणें घटनास्थळी भेट दिली आनी तेजे बरोबर आमचो मोले जो पशुवैद्यकीय डॉक्टर आसा केतन चौगुले आनी अंकीत नायक हेणी कृष्णा नायक हेणी थंय वचोन त्या ब्लॅक पॅन्थरचो मेल्लो तेजो पोस्टमॉर्टम केल्लो आसा आनी त्या ब्लॅक पॅन्थराक मागीर टायगर रुट्स प्रमाणे ताका अग्नी दिलो आनी सगळो संस्कार पूर्ण जातकीर तेंच्यांनी ताका अग्नी दिल्लो आसा आनी अग्नी दिवन जातकीर ही वायट घटना म्हणून ती एक नोंद जाल्ली आसा पूण ही जो ट्रान्सफॉर्मराक लागून जो तेजो मृत्यू जाला त्या संदर्भांत वन अधिकारी हेणी सांगलें की आमी तांकां लॅटर करतले आनी जे ट्रान्सफॉर्मराची कनेक्शनाची ज्यो वायरी आसा तांकां सगल्यांक केबल वयल्यान कवरींग कितें करचें अशें म्हणून तांकां आमी लॅटर करतले म्हणून सांगलेलें आसा कारण मोले अभयारण्य जें आसा ताका भरपूर अशीं जनावरां आसा वेगवेगळीं जनावरां आसा आनी परत अशी घटना घडची न्हू म्हणून हें करून आमी घेतलें अशें तेणी सांगलेलें आसा गोमंतक TV खातीर मोलेंच्यान एकनाथ खेडेकर. खोर्ले मतदारसंघात गोवा फॉरवर्डाचें अस्तित्व नाशिल्लें जाल्यार मतदानाच्या टक्केवारींतल्यान आमी दुसऱ्या क्रमांकाचेर येवचे नाशिल्ले. खोर्ले मतदारसंघात काँग्रेसीचें अस्तित्वच नाशिल्लें. काँग्रेसीन आमचे वांगडा युती केल्ली जाल्यार आमी भाजपाक हारोवपाक मेळटा आशिल्ले अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचें म्हणणें. अस्तित्व नासतना सेकंड कशें आयलें आनी तुमी हांगा असले हाका कॉमेंटाक व्हॅल्यू करत ना. आमी जर तिसरे आयिल्ले जाल्यार हें सगळें आर्ग्युमेंट बसतालो. आमी सेकंड आयले अस्तित्व काँग्रेसीचें ना. काँग्रेसीन आमकां एलायन्स करपाक जाय आमी जिखपाचो शिकतो. काँग्रेसीन जर सारकें चितिल्लें जाल्यार श्रीपाद नायकाचो चलो पडटालो. तो कोणा खातीर पडलो ना ती वचून चॅक कर. आमी सेकंड आयले आमी तिसरे येवं सेकंड आयले ते मनशाक बोट दाखयता आनी अस्तित्व ना म्हणटा. अस्तित्व जाल्यार खंयचे आमी फातोर्डेच्यान मतां हाडली ती कितें उलयता तर दोनूय कडेन फ्रेंडली फायट जाल्या ते आमी सेकंड आयल्या. आदवड तर अस्तित्व आमचें आशिल्लें. यू डीड नॉट डिसायफर एंड यू डीड नॉट स्टडी द सिच्युएशन ऑन द ग्राउंड. वर यू टू स्टडी इट यू वूड हॅव हॅड अ प्रॉपर अलायन्स विथ इट एंड यू वूड हॅव वॉन द सीट. फातोर्डा नेहरू स्टेडियमा लागसार हॉकी खेळगड्यांक थाकाय दिवपा खातीर सुवात आखिल्ली. मात ह्या सुवातेर सध्या कांय सैम विरोध्यांनी कोयराच्यो राशी हाडून उडयल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. ह्या मैदानार सर्कसी जाल्यो, गाडयो पार्क लेगीत केल्यो पूण अजून मेरेन खेळगड्यां खातीर हॉकी मैदान जावंक ना. ताच्या बदला आतां कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. ह्या सुवातेक केन्ना न्याय मेळटलो थळावे जाप मागतात. तो हॉकी ग्राउंड एक्वायर केल्लो गव्हर्मेंटान तेजेर डाबरी हाडून घातल्या, गार्बेज हाडून घातल्या आनी ती काडपा जाय आनी ती साफ करपा जाय आनी गव्हर्मेंटान तो हॉकी ग्राउंड लोकल लोकांक करून दिवपा जाय. आयज हांव फातोड्डा आमचो प्रॅक्टीस ग्राउंड आहा तेजे सायडीर आसा आनीक हो जागो हॉकीक गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्लो जायतीं वर्सां जालीं. पूण हाच्या ग्राउंडाचेर सर्कस येताली, सर्कस पळयली आनीक जेन्ना प्रायम मिनिस्टर मोदी आयलो तेन्ना हांगा पार्किंग केल्लें बस स्टँड पार्किंग केल्लें, बस हांगासान सोडिल्ल्यो. तेन्ना तो निवळ आशिल्लो. आतां हो गार्बेज येवन सारको डॅम जाल्लो आसा. जेन्ना हॉकी ग्राउंड एक आमचे इस्ट सायडीन जाल्लो आहा तोच एक आमचो बरो हॉकी ग्राउंड करचो. आनीक गव्हर्मेंटाक म्हजी विनंती, आनीक हो कचरो हाडून हांगा उडयता तो कचरो कितलो डंप जाल्लो आसा. आनीक ते सायडीन फिश मार्केट आसा आनीक फ्रूट सगळे विकता आनीक हे सगळें पोल्युशन उजो घातिल्लो आहा. उजो घातला आनीक तो सगळो धुवर तो ते सायडीन आमच्या मार्केटांतल्यान फ्लो जाल्लो आसा. म्हाका गव्हर्मेंटान हाजेर निश्चेध मारपाक जाय आनीक जाता तितले हो हॉकी ग्राउंड नाजाल्यार कितेंय गव्हर्मेंटाचो एक बरो प्रोजेक्ट
कसले डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट हांगा हाडचो ना जाल्यार आमचो हॉकी ग्राउंड करचो आमची एक गव्हर्मेंटाक लागीं विनंती आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंट करतलो म्हणून जेन्ना हें एक मारगांव सिटीन व्हडलें डॅम जाल्लें अशें दिसता जाल्यार हांगा व्हडले इंटरनॅशनल गेमी जाता आमची ISL जाता IPL नॉट IPL ISL जाल्ले आसा आनी जेन्ना फॉरेन कंट्रीचे गेम येता तेन्ना फाटीं आमची ज्युनियर फॉरेन आमगेले अंडर-17 वर्ल्ड कप जाल्लें आसा तेन्नाय लोकांक हांगा दिसता जे कितले आमचे ग्राउंडा सायडीन कितले डस्ट आहा तें पळोवंक मेळटा तें वाचलें पळोवंक नाका अशें बरें जावचें अशें गव्हर्मेंटा कडेन विनंती. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन आमचो जो फाटल्यान जागा आसा तो हॉकी ग्राउंडा खातीर एक्वायर केल्लो पूण कितलीं वर्सां जालीं हाजेर कांयच जावपाक पावलें ना ताका लेवलिंगूय केल्लें भरून काडिल्लें एक्चुली तें ओपन फील्ड पूण तें एक्वायर करून मागीर भरूनय काडिल्लें जेन्ना PM मोदीची हांगा मिटींग जाली तेन्ना हांगा आनीक लेवलिंग करून बरे भशेन थंय बस स्टँडी केलो हांगच्यान बसी बसपाक लागले सगळो बस स्टँड हांगच्यान ऑपरेट जातालो जो KTC बस स्टँड आसलो ताजे नंतर हांगा जो ओपन स्पेस तसोच उरलो पूण ऑथॉरिटीन तेन्ना कांयच केलें ना आनी हळू हळू लोकांनी चान्स घेवन हांगा डॅब्री उडोवपाक स्टार्ट केली ती म्हणजे ती मडगांवची म्युन्सिपालिटीची जे ड्राय वेस्ट येताली ते तांणी हांगा उडोवपाक स्टार्ट केलें आनी लोकांक ओपन चान्स पडलो की हांगा एक डंपींग यार्ड जावपाक मोठ्या प्रमाणान हांगा ड्राय वेस्ट मागीर डॅब्रीज कोण लाकडां अशें सगळें सामान उडोवपाक लागले आनी आनीक करपाक लागले की लाकडां उडयलीं की ताका रातचें हाडून उजो घालप ताजे नंतर अशें करून 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 आतां हांगा एक रान जाल्लें आसा मोठें ताजेर झाडांय वाडिल्लीं आसा आनी हॉकी ग्राउंड जावपाचो तो तसोच उरला. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीक जेन्ना विचारलें ते म्हणटात आमचे प्लॅन चालू आसात आमचे मॅपींग चालू आसा आमी आनीकय प्रोजेक्ट हांगा करपाक सोदतात पूण अजून पर्यंत काय हांगा ग्राउंड जायना. अशे कितलेशे स्पोर्ट्स आसात तांकां ग्राउंड ना हांगा लागींच धाकले भुरगे स्केटींग खेळटात मोठ्या प्रमाणान गोंयचे भुरगे स्केटिंगाक पार्टिसिपेट जातात मेडलाय काडटात ते तांकां स्केटिंगाक ग्राउंड नाशिल्ले कारणान ते SGPDAचे जो पार्किंग लॉट आसा थंय सांजे मायत्याक डांबरी रस्त्याचेर प्रॅक्टीस करतात सो एटलिस्ट गव्हर्मेंटान हॉकी जर करना जाल्यार थंय हांगा तरी एक बारीकसो स्केटींग ग्राउंड करून हांगा निवळसाण करून ते भुरग्याक दिवचें ताजे प्रमाण ती प्रॅक्टीसूय करपाक बरी भशेन पावतली अशें आमकां दिसता. लोकूय अशें उलोवन दाखयतात की हांगा एक तर कसलोय तरी ग्राउंड करचो जाचे प्रमाणे ताचो त्या जाग्याचो उपयोग जातलो हो बेगींतले बेगीन करपाची गरज आसा म्हणटा तुमी खातीर मडगांवचें नांव गौरव करता. फोंडें पोट वेंचणुकेंत मोगोपा भाजपाकूच तेंको दितली त्या पोट वेंचणुकेची तिकेट आदले सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांच्या पुताकूच दिवपाक जाय ह्या आपल्या विधानाचेर आपूण ठाम आशिल्ल्याचें मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. मंगळारा विधानसभेत सल्लागार समितीची बसका जाले उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना मंत्री उलयलो. फोंड्या बायपोलाचो अजुनूय विशय चिंतीत आसा सो वर्षाच्यो सगळ्या शुभेच्छा दिता आसतना दोनीचें एसेंब्ली इलेक्शन बायपोल एक फोंडा आसा तें बरे तरेन जातलें. नक्कीच भारतीय जनता पक्ष जो उमेदवार आमचो दवरतलो आनी जो आमी मागला तो डेफिनेटली निवडून ना पूण तुमचो कांय तेजेर हें आसचो ना बाबा आमकां बाबा BJP आपणाचो आनी आमी ताका फूल हें फेज सपोर्ट करतात. ना पूण फाटीं तुमी म्हटलेलें की रवीनाच्या चेड्याक दिवचें म्हणून हांवें अजून तशेंच सांगलें रवी नायकाची सो तुमचो व्यू पॉयंट तोच आसा अजून मगो पक्षाचो व्यू पॉयंट तो आसा त्याचे मगो पक्षांत हांव आशिल्ल्या कारणान म्हजे जे विचार मगो पक्षाचे आसा ते घेवन हांवें मुखार वचपाक जाय आनी आमी युतीन आसा आनी युतीचे जे विचार आसा त्याचे बरोबर आमी रावपाक. मंगळारा चांद्रा इगर्जेत 3 किंग्साचे फेस्त मनयले. नाताळा उपरांत 12 दिसांनी जावपी हे फामाद फेस्त 3 राजा जेजू क्रिस्ताक मेळपाक वतात ते ह्या फेस्ताक प्रतिकात्मक रुपान दाखयतात. भाविकांनी फेस्ताच्या मिसाक गर्दी केली. दर वर्सा हे फेस्त 6 जानेवारीक जाता. चांद्रा कासावले वेळसांव रेश मागूश ह्या वाठारांत 3 किंग्साचे हे फेस्त जाता. पूर्वसावन आमगे हें फेस्त करीत आहाय आमी बरे उमेदीन आनी सदांचे भाशेन आज आमगेले चांदो कावरीचे 2 जाण
विथ वन रे आनी एक गिरदोली गांवचो हे तिगोय मेण हिंगासून हे सेंट पायटी चॅपलसून इगोची वयतले बरे मांडवडेन हॉर्साचे बसून आनी परवेचे मीस जातले आनी परवेचे मीस जातकूच आमी तियात दवरला इगोचेन आज आनी फाल्यां आसतलो तशें चांदोर क्लबान तियात दवरला आजच्या दिसा आनी फेत आसतलें आनी फेताक ए पाटी 50 years माउंट बॉयज ऑर्गनायज करताय 50 वर्सां. My name is Sean Mascarenas, and I thank Lord for making me a king this day, and I thank my parents for making this feast as wonderful as it can. I feel very blessed today that I get to impersonate one of the wise men. I'd like to thank my parents for making this day possible. Simon Mendes, and I am feeling very good to be a king today. I thank my parents for making me. You also grandmother. It was her wish. येरादारी खात्यान 2025 ह्या वर्सा वट्ट 18,372 गाडयांचेर केशी नोंद केल्यात. तशेंच 94.31 लाख दंड वसूल केल्याची माहिती येरादारी पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिली. पळयात. येरादारी खात्यान 2025 वर्सा 18,000 वयर मोटर वाहन प्रकरणां नोंद केल्यात. तातूंत 94.31 लाख रुपया परस चड दंड वसूल केला. अधिकाऱ्यांनी जाहीर केल्ल्या आंकड्या प्रमाण डोक्याचे पार्किंग, नो एंट्री उल्लंघन आनी हेल्मेट नासतना दुचाकी चलोवप्यांच्यो कागाळी वळेरेंत पयल्या क्रमांकाचेर आसा. वेगान गाडयो धांवडावप, पिवन गाडी चलोवप आनी सीट बेल्टाचें उल्लंघन लेगीत एक हुस्क्याची गजाल जावन रावला. अंमलबजावणी मोहिमेक लागून रस्त्याची सुरक्षताय वाडत रावतली अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. गेल्या वर्सा आमचे फॉर द इयर 2025 18,372 चलन जाल्या आनी एप्रोक्सिमेटली 95 लॅक्स आमी चलन हे केल्या इन्कम एरिया. कितले जाले खंयचे खंयचे प्लेसी तुमच्यो? आमची एरिया पडटा आमकां मारगांव पुलीस स्टेशन एरिया मागीर मायना कुर्तोरी आनी कुंकोली पुलीस स्टेशन. आनी कसली चॅलेंज आसा भितर? नंबर प्लेट्स सगळें इवन ओवर स्पिडींग आसा, मागीर अल्कोमिटर म्हणजे ड्रिंकींग अल्कोहोल आहा, मागीर वीथ पार्किंग, नो एंट्री, सीट बेल्ट, नंबर प्लेट सगळे केसी आहा भितर. सस्पेन्शनाक धाडलेला हय एवरी हेल्मेटाची केसी आसता किंवा ट्रिपल सीट केसी, मागीर मोबायलाचेर उलयता ते केसी, मागीर अल्कोमिटर आनी सेकेंड ऑफेन्स ऑफ ओवर स्पिडींग तांकां आमी जेन्ना चलन इश्यू करता पळय तेन्ना सस्पेन्शन धाडटा. ओके. टोटल कितले इन्कम येयला म्हणटा तुमी गेल्या वर्सा? टोटल एप्रोक्सिमेटली 94,31,000 येयला. आनी हेतूंत जे आमचे थोडे केसी आसा पळय अल्कोहोल केसीस आहा ते कंपाउंडींग इन द कोर्ट जाता, सो तो अमावंट भितर इन्क्लूड ना. ते कोर्ट अमावंट आहा पळय तो इन्क्लूड ना. सो मोर ऑर लेस ते कितले आसतले? ते अरावंड एक 4-5 लाख आसतले. सगळ्यान अशें वाडल्या केसी काय कमी जाले अशें? पयलीं आमचे आमकां ASI PSI सगळे केसी करताले, सो जेन्ना ते ASIचे पावर काडले तेन्ना ते मातशे केसी सबसायड जाले. खंयचे अशें मॅक्झिमम अशें कितें मेळ्ळें? हेल्मेट जावं आनी कितें चड जालें केसी? हेल्मेट जे लास्ट कंपेरिजन आहा तेजे हेल्मेट आमचे प्लस आहा, प्लस ओवर स्पिडींग प्लस आहा, अल्कोमिटर केसी प्लस आसा. सगळ्यान बरें आसा, चड वाडले. हय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फेणी आनी हुर्राक गोंयची वळख, पूण बदलत्या हवामानाक लागून पिकावळ उणी जाल्ल्यान शेतकारांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. दर वर्सा काजिनी करपून हाताक कांयच लागनाशिल्ल्यान शेतकारांचेर संकश्ट आयिल्लें. मात अंदू राज्यांत थंडी चड पडिल्ल्यान काजी बरोबर आंबे, पणस आनी हेर पिकावळींक बरो चंवर आयला. सुमार 80% शेतकार पिकावळींचेर आदारून आशिल्ल्यान शेतकारांक बरे दीस येतले अशें म्हणीत कृशी अधिकाऱ्यान खोस उक्तायल्या. पळयात.
आमी पळयता की अंदूचो जो काजूचो सिजन जो आसा न्ही तो सद्या फ्लावरींग जें आसा तें बरें जाल्लें आसा आनी वातावरण सुद्दां जो आसा तें बरें आसा की थंडी जी आसा फाटल्या काही वर्सां पयलीं जशी पडलेली तशी थंडी आतां पडपाक लागल्या फाटल्या 20 दीस सुमार बरी थंडी पडलेली आसा आनी दिसाचे बरें वत येता जेणे करून जे फेवरेबल कंडिशन आसा हे काजू आंबे फणस आनी बाकीचे ट्रॉपिकल फ्रुट्स आसात न्ही तेज्या खातीर आतां पर्यंत बरें जावन आसा. तर परतून कितें जाल्लें आहा की अंदूचें वातावरण काजू खातीर बरें आसल्या कारणान पीक बरें येतलें अशी आशा आसा आनी कितें जातलें की GI टॅग केल्या कारणान फाटल्या 3 वर्सां जालीं की आमची माननीय आमदार आसा डॉक्टर देवया खाणे मॅडमीन इनिशिएटीव घेवन काजू फेस्टिवल केल्या कारणान अवेरनस जो जाल्लो आसा काजू गोंयच्या काजूचो आनी मुट्ट्याचो आनी इवन GI टॅग जे करून तिणें खुबसो प्रयत्न करून केल्ले आसा सो ताका लागून फुडें भरपूर स्कोप आसा मुट्ट्या खातीर इवन काजू फेणी करपा खातीर आनी शेतकारांची जी पिकावळ आसा किंवा इन्कम आसा तितूर भर घालपा खातीर निश्चितच तांकां फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता. त्या भायर आमचे जे लोक आसात किंवा शेतकार आसात हे 70 ते 80% लोक आसा हे शेतीचेर डिपेंड आहा म्हणजे काजूचेर डिपेंड आहा आनी जर पीक व्यवस्थीत आयले जाल्यार तांकां निश्चितच फायदो जातलो आनी तांच्या इन्कमान चडांत चड भर पडटली. मंगळारा म्हापसा सारस्वत कॉलेजी लागसारच्या इमारतींतल्या एका फ्लॅटाक अचकीत उजो लागलो. उजो पावलपी दळान घडणुकथार धांव घेत उजो आटोवपांत हाडलो. सुमार 1 लाख रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. सुदैवान कोणाकूच जखमी जाल्ल्याची म्हायती ना. उजो लागपाचें कारण अजून गुपीत आसा. पळयात. 11:27 कॉल आयले घराक उजो लागलो म्हणून सारस्वत कॉलेज. सो आमी तुरंत गाडी टर्न आउट गेले आमी हांगा पळयता जाल्यार टॉप फ्लोराचेर तेचे उजो लागलेलो. सो आमी रोखडेच आमची फायर फायटींग स्टार्ट केली. फायर फायटींग स्टार्ट करता तेंच्यांनी लोकलांनी पयलीं उदक मारलेलें तेजेर उदक मारून मातशें कंट्रोल केल्लो. सो आमी मागीर आमचे रोप घेवन वयर पायप व्हरून ते फुल्ली एक्सटिंग्विश केले. सादारण तेजे एक TV जळ्ळी आनी एक TV आशिल्ली ती आमी सेव केली आनी एंटीक तेजे रेडिओ ते आहले ते सगळे आमी तेजेर सेव केला. अंदाज कितलो लॉस सॉरी लॉस अंदाज सादारण तेजे TV आनी तेजे युटेन्सिल्स बी थंय आशिल्ले ते इम्पॉर्टंट हे आसले ते सादारण 1 लाख ते सुमार लॉस जातले 1 लाख. 25वा रुपया महोत्सवी लोकोत्सव जानेवारीचे 9, 10 आणि 11 तारखेक जातलो. हो लोकोत्सव आदर्श युवा संघ, श्री बलराम शिक्षण संस्था, कला संस्कृती संचालनालय, आदिवासी संशोधन संस्था आणि गोंय सरकार हांच्या जोड पालवान घडोवन हाडटा. ह्या निमतान लोकांनी व्हडा संख्येन हजेरी लावची अशें आवाहन मंत्री रमेश तवडकर हांणी केलां. आदर्श युवक संघाचो लोकोत्सव हो आमी आर्ट एंड कल्चर खातें तशेंच आमचें आदिवासी कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान दर वर्साक आमी आयोजन करता. ह्या वर्सा 25वा लोकोत्सव आनी ह्या लोकोत्सवाची ख्याती आसा की ग्रामीण लोकजीवन ग्रामीण पूर्णपणाची संस्कृती देशा समोर जगा समोर मांडप हो आमचो कन्सेप्ट आसा आनी तो हळू आमी दर वर्साक आमी ताजी व्याप्ती वाडत चल्ली आसा. ह्या वर्सा 25 वर्सां जाता आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान ताजी तयारी फाटले म्हयनेभर हांगा चालू आशिल्ली आनी आतांय ती अंतीम टप्प्याचेर आयिल्ली आसा. सर तुमी ह्या वर्साक एक वेगळे तरेचें काँग्रेसचें हें बांदून दालनां उबी करपाची कायम स्वरुपी ताजे बद्दल म्हायती. न्ही आमचो म्हणजे फुडलो हेतू जो आसा की आदर्श गांव हे 365 ओपन करप हो आमचो कन्सेप्ट आसा. म्हणजे सादारणशे 200-250 लोक जर आयले तांकां रावपाची वेवस्था आनी तें पळयता आसतना पूर्ण गोंयचें ग्रामीण लोकजीवन जें आसा तें हांगा पळोवपाक मेळटलें. ताजी दालनां उबी करप अशा प्रकारचो विशय आमी सुरवात केल्लो आसा. आदर्श युवा संघाच्या वतीन यंदा लोकोत्सवाची सुरवात 9, 10, 11 ह्या दिसांनी आमोण्यार जाता. ह्या निमित्यान मोठी तयारी चल्ला. स्वता मंत्री रमेश तवडकर जातीन लक्ष घालता. प्रत्येक जाग्यार ते भोंवताना दिश्टी पडटा आनी गोंयच्यान आनी गोंयची भायल्यान मोठ्या प्रमाणान लोक ह्या जाग्यार येवचो लोकोत्सवाचो आस्वाद घेवचो आनी 25 वर्सां ह्या उत्सवाक जाल्ल्यान आनी हेज्या पेक्षा मोठो एक आमोण्या गांवान लोकोत्सव जावचो अशी ताजी मनधारणा आसा. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.